गरज पडल्यार आपूण उपाशी रावन दुसऱ्यांक पोटभर वाडपी अशा सभावाची आमी गोंयकारां आनी हेच आमचें खाशेलेपण. पूण केन्ना केन्ना आमी अनवळखी मनशांचेर अति विस्वास दवरिल्ल्यान आमी कशे त्रासान पडूंक शकतात ताची मोलादीक देख दिवपी नवी येत्तेचो पाठ आमी शिकतले. पाठाचें नांव प्लॉट. पाठ बरोवपी श्री वामन गोविंद टांकेकार. हांचो जल्मगांव बेतूल साश्ट. ते बांदेकार ब्रदर्स हांचे मिना कंपनीन काम करताले. तशेंच ते एक नामनेचे कथाकार. तांच्या साबार कथांक इनामां फावो जाल्यात. तांणी बरयल्ल्या मोलादीक पाठांतल्यान तांचो संदेश घेवन आमच्या जिवितांत शिटूकसाणेन वावरुया. हो पाठ म्हळ्यार एक घरगुती चिटीचो नमुनो आनी चीट बरोवपी ह्या पाठांतले मुखेल पात्र शुभम मडगांवकार. पाठाची सुरवात वेवस्थीत नामो बरोवन जाल्या. तूं पणजे प्लॉट घेवपाक सोदता म्हूण आयजच परेशा कडल्यान कळ्ळें. तशें जाल्यार मिरामार वतना कांपालाच्या मातशे मुखार रस्त्याक तेंकूनच दावे वटेन 100x50 मीटर लांबायेचो म्हजो एक प्लॉट विकपाचो आसा. हांव दर बी चड सांगचो ना. 6 वर्सां पयलीं हांवें जे दरेन तो विकतो घेतिल्लो तेच तरेन विकपाक तयार आसा. हाचो अर्थ म्हाका दुसरो प्लॉट वा घर मेळना अशें समजूं नाका. तशें म्हाका स्वताचें घरदार भाट बेस कांयच ना. अशें आसुनय हांव प्लॉट विकपाक फुडें सरलां. हें पळोवन म्हाका पिशें बी लागूंक ना मूं अशें तुका दिसूं येता. पूण ना, कोणूय सबागो हो प्लॉट विकतो घेवपाक फुडें आयलो ना जाल्यार मात लागूंक शकता. दिसान दीस वाडपी घर भाड्याक लागून ल्हानशेंच जावं पूण आपलें स्वताचें घर आसचें अशें कोणाकूय दिसप सभाविकूच. देखून मोटे खटपटीन हांवें हो प्लॉट मेळयिल्लो. तेन्ना जिवितांत पयलेच फावट खूब कितें तरी मेळिल्ल्याची खोस भोगिल्ली म्हाका. 15 दिसां भितर चिरे हाडून प्लॉटाचे भोंवतणी पयलीं दुरीग बांदून घेतले. सरकारी फार्मांतल्यान 4 कवाथे 4 गारफां हाडून रोयलीं. तरेतरेचीं गुलाबांची आनी हेर जायत्या फुलांची झाडांय रोयलीं. आतां सवकास फावता तशें इल्लें इल्लें सामान एकठांय करून वर्सा भितर घर उबें करचें हें म्हजें सपन आशिल्लें. पूण आमच्या ह्या भरिल्ल्या संवसाराक कोणाची दिश्ट लागली म्हूण कोण जाणा. एका म्हयन्यान सुमार आमकां दोगांयकय बडटी दिवन आमची बदली दमानाक केली. उमेदीर एकदम विरजण पडलें. बदली रद्द करून घेवपाक हांवें खूब खटपट केली. पूण उमत्या कळशार उदक. निर्शेल्ल्या मनान भुरग्यांक हॉस्टेलांत दवरून आमी दमनाक गेलीं. दमनाक गेले उपरांत 4-5 म्हयन्यांनी 3-4 दीस रजा घेवन हांव एकलोच गोंयांत आयलो. भुरग्यांची खबर घेवन बद्द प्लॉटार धांव मारली. पळयत जाल्यार आमच्या प्लॉटांत एक खोप उबी. म्हाका मारली भिरभिरी. खोप हुमटून उडोवन भितर आशिल्ल्यांक धांवडावची म्हूण हांव दुर्गाचे भितर सरलां मात. एक सुणो भोंकीत म्हज्या आंगार आयलो आनी फाटोफाट
भुरग्याक हांडीर मारिल्ली एक बायल खोपींतल्यान भायर सरली. कोण तुमी? तुमकां हांगा रावपाक कोणे परवानगी दिली? हांव तिचेर तापलो. हांव कोण तें तिका रोखडेंच कळ्ळें. हांडीर आशिल्ल्या भुरग्याक सट करून म्हज्या पांयार दवरून ती घो घो करून रडपाक लागली. चूक जाली पात्रांव. 4 दीस जाली आमची मेस्त्री आमचे कडेन झगाडली. तेणी आमकां कामा वयल्यान धांवडायली. आमकां रावपाक खंयच आसरो मेळ्ळो ना म्हूण आमी हिंगा येयली पात्रांव. थोडे दीस आमी हिंगा रावता पात्रांव. तूं उठ म्हणटा तेन्ना आमी उठ्ठा. अशें म्हणून परत घो घो रडपाक लागली. म्हज्यान सगळें पळोवं येता, पूण बायलांच्या दोळ्यांतली दुकां मात म्हज्यान कशींच पळोवं नजो. बरें बरें अशें हांव म्हणटा थंय आसा ती एकदम रडपाची बंद जाली, ब्रेक लायिल्ले भशेन. कोण कोण रावतात तुमी हांगा? हांव आनी म्हजो घोव. म्हज्या पांयार दवरिल्ल्या भुरग्याक परत हांडीर मारीत तिणें जाप दिली. खंय तो? तो सकाळीं घरा भायर सरलेली पात्रांव. आतां येवपाची जाली. इतल्यान पुजायिल्ल्यो लांकडांच्यो बोडयो घेवन तो आयलो. तिणें ताका म्हजी वळख सांगली. तोंडभर हांसत तो म्हज्या पांयां पडलो. पळोवपाक तरी म्हाका तो एक भावार्थी मनीस कसो दिसलो. नांव कितें रे तुजें? भाटकाराच्या रुबाबान हांवें विचारलें. पुट्टप्पा पात्रांव. नमळायेन ताणें जाप दिली. तूं हांगा बरे भशेन रावतलो मरे? हांवें ताकीद दिवन विचारलें. नेटान हांसत बैला भाशेन हय म्हणून ताणें तकली हालयली. तशें जाल्यार सारकें आयकून घे. हांगा कसलींच बुरशेपणां जावंक जायना. हे तुमचे खोपीक आनीक कितेंच करूंक फावना. हांव सद्याक दमणांक आसतां. 4-5 म्हयन्यांनी येयत रावतलो. तेन्ना म्हाका ही गारफां, हे कवाते कवकवीत जाल्ले दिश्टी पडूंक जाय. ह्या फुलांच्या झाडांक अशींच फुलां फुलिल्लीं आसूंक जाय. कितें? बरें पात्रांव. पुट्टप्पाच्या बदला मुमुरखी हांसत ताचे बायलेनूच जाप दिली. बोवाळांत बोवाळ करून हांवें आनीक थोडे चिरे घेतले. एके कडेन सवाय भितर थोडे मदेर मेळ्ळें, तें घेवन दवरलें. म्हजे घरकान्नी ही खबर कळना फुडें तिणें सामको जगदंबेचो अवतार घेतलो. तुमकां मातूय कशें वेव्हार गिन्यान ना काय म्हणटा हांव. मेळटा ताचेर विस्वास दवरप? फाल्यां तो मनीस भायरच सरना जाल्यार कितें करतले तुमी? शंक मारीत बसतले? आगो निशा, तो 1-2 वर्सां आमच्या प्लॉटान खोप काडून उरलो म्हूण कितें प्लॉट ताचो जाता? हांव कितें पिसो न्हय. हांवें फाटलो फुडलो विचार करूनच तांकां आमच्या प्लॉटांत रावपाक परवानगी दिल्या. हरशीं म्हणून आमच्या प्लॉटार नदर दवरपी आमचो असो कोणूय आमकां जायच आशिल्लो न्हय. त्या जाग्यार हो मनीस फुक्या सवाय. आतां आमी घराक जाय तें एक सामान एकठांय करप आनी 2-3 वर्सांनी बदली जावन गोंयान पावतकूच मागीर एकदम घराक हात घालप. हांवें तिका थंडसाणेन समजावपाचो यत्न केलो. परत 4-5 म्हयने म्हाका गोंयान पावपाची संद मेळ्ळी ना. वर्स सोंपतकच 1 म्हयन्याची रजा काडून आमी गोंयांत आयलीं. गोंयचे भुंयेर पांय लागना फुडें पयलीं आमी प्लॉटा कडेन धांव मारली. तर पळयतलो कितें. खोपीच्या जाग्यार 2 पाख्याचें घर उबें आसा. वयल्यान चुट्टांच्या जाग्यार कळमेल्ले पत्रे चडयल्यात. हें पळोवन म्हजे बायलेचें पिंत खवळ्ळें.
तिने पुट्टप्पाक सारको धारेर धरलो. तुमी समजतात तशें न्हू बाय तें. ती मदेर वतान करपाताली न्ही म्हूण ताका सावळी केल्या. पळय जाल्यार खऱ्यांनीच सगळे मदेर भितर सारकें बरें मांडून दवरिल्लें. म्हाका सूं दिसलें. दीस अशेंच हांसत खेळत वताले. म्हजे बदलेची खटपट नेटान चालू आशिल्ली आनी एकदाची परत आमची बदली पणजे जाली. गोंयान पावतकच रोखडोच हांव प्लॉटा कडेन गेलों. हांव मातसो घुस्पल्लो, कारण म्हाका पुट्टप्पाली खोप वा पत्र्याचें घर दिश्टी पडलें ना. दिसतालें तें आमच्या प्लॉटांत एका बंगल्याचें नेटान चलिल्लें काम. हांवें थंयच एका मनशा कडेन वासपूस केली. ताणें म्हाका एका काळ्या कुळकुळीत पूण धवीफुल्ल लुंगी न्हेशिल्ल्या मनशा म्हऱ्यांत व्हेलो. हें कितें चलयलां तुमी? म्हज्या प्लॉटान घर बांदपाक कोणें परवानगी दिली तुमकां? हांव आड्डलों. म्हजी घरकान्नूय थंय पाविल्ली. तिणें मातसो आवाज चडयलो. हें पळयात, तुमचो कितें तरी गैरसमज जालासो दिसता. हो पुट्टप्पा म्हणटात ताचो प्लॉट. एका म्हयन्या पयलीं ताणें हो प्लॉट म्हाका ह्या सगळ्या सामाना सकट विकला. जाय जाल्यार तुमच्यान सगळे दुकुमेंत तपासून पळोवंक येतात. अशें म्हणत ताणें म्हाका त्या प्लॉटाचे इस्कुर्तूल, बंगल्याचो प्लांतय दाखयलो. म्हाका वांगडाच शेळो घाम सुटलो. दोळे धांपून उगडटा म्हणसर कोणें तरी म्हाका बुड्डून खाल्लो. म्हजें सर्वस्व लुटून व्हेल्लें. म्हज्या अबरगतपणाचो फायदो घेवन पुट्टप्पा सारकिल्या एका साद्या अनाडी मनशान म्हाका जल्माची ख्यास्त घडयल्ली. म्हजी बायल तर एकूच किळांच मारून जमनीर पडली. ती अजूनय तेच घुंवळींत आसा. तिणें बाबडेन आपलें सगळें भांगार शिंगार विकून प्लॉटा खातीर पयशे उबे केल्ले. हांवें एका बऱ्या नावाजत्या आदवोगादाक फुडें काडून कोर्टाचें दार खटखटायलें. न्याय देवता न्हिदूंक नाशिल्ली. पुट्टप्पाली सगळीं पाडी कर्मां भायर सरलीं. ताणें बनावट कागदपत्रां तयार करून म्हजो प्लॉट त्या मनशाक विकिल्लो म्हणपाचें सिद्ध जालें. ह्या कामान ताचे दोग भाव ताका फितूर आशिल्ले. म्हजो प्लॉट म्हाका परत मेळ्ळा. प्लॉट घेतिल्ल्या त्या मनशाचेय पयशे वसूल जाल्यात. पूण एके वटेन हो कोर्ट कचेरेचो खर्च, दुसरे वटेन बायलेचो वखदांचो खर्च, तिसरे वटेन भुरग्यांचो. अशें जावन हांव सामको अर्थीक अडचणीक सांपडलां. देखून घर बांदपाचें म्हजें सपन फुडें धुकलून हांव हो प्लॉट विकपाक फुडें सरलां. जाग्या विशीं वा प्लॉटा विशीं सविस्तर म्हायती बरयल्या. विचार कर आनी म्हाका बेगोबेग कळय. तुजें बरें मागून, तुजो इश्ट शुभम. बोट दिल्यार हात गिळटा हे ओपारीचो बेस बरो अर्थ स्पश्ट करपी हो पाठ आमी समजून घेतलो. आयच्या ह्या सुदरलेल्या समाजान आमी सगळ्यांनीच शिटूकसाणेन चलची भोव गरज. देव बरें करूं.